मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सध्या न्यायालयीन विचाराधीन आशिल्ल्याचे सांगून टीसीपी मंत्र्यान विरोधकांच्या प्रश्नाक जाप दिवपाक दिलो न्हयकार. जालो बरोच बोवाळ. विधानसभेत नगर आनी देश खात्याचो प्रश्न आयिल्लो मुखार. मडगांव बोड्डा भांगराच्या दुकानात जाल्लो चोरयेचो यत्न. चोरान दुकानात घुसून केलो पिडेस्ताचेर हल्लो. सीसीटीव्ही फुटेज आसून लेगीत चोर अजून ताब्यात मेळूंक नाशिल्ल्यान पातळा खवदळ. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून राज्यातले रस्ते जाल्या काबार. माडेल फातोड्डा खचला रस्तो. स्मार्ट इंजिनियराच्या कामांचे थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सध्या न्यायालयीन विचाराधीन आशिल्ल्याचे सांगून विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं विरोधकांच्या प्रश्नाक जाप दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान पावसाळी अधिवेशनाच्या विधानसभेच्या पयल्या दिसा नगर आनी देश खात्याचो प्रश्न मुखार आयलो. चडशा विरोधकांनी निषेध म्हण सभाघराच्या मुखार आशिल्ल्या वाठारांत धाव घेतिल्ल्यान चौथ्या कामाच्या दिसा आशिल्ले अधिवेशन सभापतीक 10 मिनटां खातीर थांबोवचे पडले. मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस असल्यामुळे मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस असल्यामुळे आपण मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस असल्यामुळे बसा प्रयत्न. विरेश बोरकर दावे बसा. विरेश बाप विरेश बोरकर सबजुडायस असता. विरेश बोरकार हांणी संविधानाच्या निकशांविशीं आनी टीसीपी मंडळात वांगडी निवड करपाविशीं खात्यान दिल्ले लेखी जापेक हरकत घेतिल्ल्यान प्रस्नोत्तराच्या वेळार आंदोलन सुरू जालें. तशेंच हे प्रकरण हे विशीं विचारले तेन्ना टीसीपी न्यायालयीन विचाराधीन आशिल्ल्याचे संकेत ह्या प्रतिसादान मेळ्ळा. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक संबंधीच्या नेम पुस्तकाक आपूण पाळो दिता आनी आपली भूमिका खंबीर रावता असो हट्ट धरलो. And powers that are vested, I am not providing replies to the following LQs number 2A, 13B, 20B, because 20C, let me sit down. Under start LQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and start LQ number 152 as provided as per the rules and regulations of the House. Speaker sir, Speaker sir, we spoke about this yesterday. He is not providing answers means what? How can the department not provide answers because of the matter? Every time आता मुगे 2A every time not subjudice munche kite speaker sir, there are elements there that don't have anything they do with us speaker sir boda postpone question number kite post are speaker sir why is this you are doing sir let देंगे I go हम excuse me संगोटे I कोटा का सामने speaker sir subjudice there are parts of the element which are not subjudice speaker sir town and speaker answer so boda to issue असा speaker sir answer किती बोलना सारखं बोडा तो issue पासून तो 39 तो excuse दिला 39 issue ये खाते सबजुडिस डिपार्टमेंट मध्ये नाव दिचे तुम्ही मुख्यमंत्री डिपार्टमेंटाक नाव दिया सबजुडिस म्हणून आता किती बोर्डा मेंबर कोण असा वो क्वेश्चन केलो स्पीकर सर बोर्डा मेंबर कोण असा वो रिप्लाय दिवपाक जाता सबजुडिस 39 एन्वायरमेंट तागेला बेहजा एक क्वेश्चन रिप्लाय दिनाय ना स्पीकर सर रिप्लाय जातले वो
sir, cases that are not in the court. Leader of opposition, with due respect to him, there are rules which are framed in the floor. Because sir, there are many as per the rules. He has to answer. Let us speak. He can't say. He can't use the same as all the answers matter. No. He can't use the same as all the answers because what does matter? No. आपका reply है because बोर्डा कोड असा functionary कोड असा कोड म्हणजे कोड असा पाच और इंटरेस्ट असा हे corruption figure sir. हे corruption figure sir. बोर्डा कोड असा या बोर्डान कोड असा वो क्वेश्चन केल्लो त्या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवना हेजेर कितले सबज्युडिस मॅटर कशा सबज्युडिस आसतलो 39 ए जो म्हणटा प्राप्त करता 39 ए सबज्युडिस अरे बोर्डाक 39 किती लागता बोर्डाक काय लागना 39 ए ते आन्सर टीसीपी कायद्याचे नेम 39A खाला उपस्थित केल्ल्या प्रश्नांचेर सरकारान न्यायालयान विचार केल्यार ताचेर चर्चा जावपाक शकता काय ना हे स्पष्ट करपाची विनवणी विरोधकांनी सभापती कडेन केल्या। पूण सभापतीन आपली जाप फुडें धुकलून हे प्रकरण सरकारा कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे संकेत दिवन उपरांत आपूण ताचेर कारवाय करतलो अशें आश्वासन दिले। अरे खर्च विषय चर्चा जावपाक स्पीकराक सांग सबजुडियान आसता का विषय सबजुडियात आसा त्यामुळे हांव रुलींग घेवचो ना। येस काय गोवा 365 खातीर मुजेब शेख। अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून राज्यातले रस्ते काबार जाल्यात ही आता नवी दाद उरली ना। माडेल फातोर्डा रस्तो खचला। दर 8 दिसांनी रस्तो खणिल्ल्यान लोकांची तकली तापपाक लागल्या। हाचेर खरसाणीन कोण दखल घेतलो? हेच ते गोयचे स्मार्ट रस्ते। पळयात स्मार्ट गोयच्या अति स्मार्ट इंजिनियरी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक राऊत। आज आमी आसात ते माडेला आसात आणि माडेल हे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येता आणि आमी म्हणतात की गोंय हे स्मार्ट गोंय म्हणत। आज स्मार्ट गोंयचे स्मार्ट इंजिनियरिंग आणि स्मार्ट इंजिनियरिंग जे रोड केल्ले ते तुमकां दाखयतात हे स्मार्ट इंजिनियराचे रोड। आमी म्हणतात सदां इंजिनियर बरे आसपाक जाय म्हणून पूण आमचे कडेन स्मार्ट गोंयाक स्मार्ट इंजिनियर आसा काय ना हो ह्या रोडा वयल्यान कळटा। आतां तुमी पळया माडेलाचो रोड जो आसा हो किती जाला ही आता शिवरेजी खातीर चाले कडेन आसा। हांगा एक सांगात एक सायडीच्यान शिवरेज करतात दुसरी सायडीच्यान अंडरग्राउंड केबलिंग करतात। रोड उरतलो कसो? आता हे सायडीच्यान लोकांक कोणाक वचो मेळना। हो रोड तुमी पळयात कितें जालो म्हण तो हो एक रोड न्हू अशें करून कितलेशे रोड आसात हे फक्त शिवरेजीचे आनीक अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर काबार करून उडयले कडेन आसात। आज ल्हान ल्हान भुरग्यांक हेवटेन वचपाक मेळना। हेवटेन जो लोक येतलो जाल्यार हेवटेन कोणाक वचो मेळना। तेणी आतां जो घुवन वयचे पडले। दिस इज इन माडेल नेक्स्ट टू होली क्रॉस चॅपल इन माडेल। फाटले 1.5 म्हयन्याचो हांगा रस्तो एक 8 दिसांनी भितर वयता। चार फाटी तरी हांगा रॉबल घालून PWD हॅज अटेंडेड टू द वर्क आनी परतो रोड रिस्टोर केल्लो आहा। पूण एवरी टायम माती कांय वयता म्हणजे तेजी कोणा अदमास कांय मेळना। हांगा एक डावट आशिल्लो की सिवरेज जे मेन लायन आहा ती सिवरेजी भितर माती बी वयता म्हणून डावट आशिल्लो। फुडें मेन हांगा लागीं जो चेंबर आहा तो आमी ओपन केला बट तितून माती कांय समजना आमकां। देर इज नो माड इन द चेंबर इन द मॅनहोल वीच इज देयर बट स्टील ऑलमोस्ट एक ट्रक माती अशी रस्त्या वयली नाच जाल्ली आहा पावसान आनी अंडरग्राउंड दीस माड हेज गॉट वॉश्ड अवे। आतां PWD रोड्स आर ट्रायंग टू डू रिस्टोरेशन ऑफ दीस वर्क आनी कितलें तें सक्सेसफूल जातलें तें आमी सांगपाक शकना। हेजे खातीर इंजिनियरिंग सारकें आसपाक जाय न्हू। आतां जेन्ना इंजिनियर येता आनी कॉन्ट्रॅक्टर येता दे रिस्टोर द वर्क एंड दे गो। अनफॉर्च्युनेटली एक 10-15 दिसांनी परतें सेम सिट्युएशन परतें जाल्लें आहा। अशी परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की इवन सायडीन उदका पायपलायन आशिल्ली न्ही ती फुटल्या बिकॉज ऑफ द रोड कंडिशन। आनी रोड 4 दीस पयलीं फुटिल्लें तें रिपेर केल्लें गाडी वयता आनी रस्तो सकयल देंवलो म्हणून परतें पायपलायन काल राती परती फुटली। सो नाव द वॉटर पायपलायन इज ऑल्सो बीइंग रिस्टोर्ड। रोड वी आर ट्रायंग टू रिस्टोर आनी सिवरेज ऑल्सो थंय चॅकींग जाल्लें आनी सद्या लागीं शंबरां माती मेळना बट आयडेंटिफाय जावना। इतली माती सकयल्यान गेल्या ती खंय गेल्या ती आजून आयडेंटिफाय जावना। आमगेले माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 आहे चोय वो आतां आमगेलो गांवचो रोड गांवचो हिंगा कांय हॅवी बसो येनाय ट्रक येनाय कांय येनाय फकत हिंगा येताय तो आमगे 4 व्हिलर कार आनी मोटरसायकल। आतां हो रोडाचेर कांय प्रेशर ना कसलोय गाडयांचो म्हळ्यार रोड भितर गेला
हे आम दाखोवपाक सोदता आमगेले गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हे पडे कॉन्ट्रॅक्टर हे आमगे हेचे काम केला सिवरेजाचे हे सिवरेजाक काम केला एक हे सारखे रोबोल गायलो ना कांय गायलो ना ही माती गायल्या वयल्यान आनी हेजे वयल्यान रोड गायला आनी तेका लागून हे आतां पावसा हे भितर गेला आतां हांवें सांगिल्लें तेश कोन्न हिंगा हेवी लोड कांय ना गाडयो सगल्यो बारीक कार तरी आसतना रोड भितर गेला हांव आनी हे प्रॉब्लेम कितें जाता हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहाय ते करोडांनी पयशे घेवन गेले गव्हर्मेंटाक गेले हेंचेर एक्शन जावपा जाय कित्याक हे त्रास जाता आमकां गोंयकारांक हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयच्या गव्हर्मेंटान नांव पिड्यार केला हे सुरेजाचे हे रोडाचे हे सारखे काम केलो ना हेचेर एक्शन जावपा जाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवोपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो दिवचल वाळशी नव्या बायपासाचेर पालसणा कोसळपाच्यो घडणुको परतून सुरू जाल्यात बायपास सुरू जावन फक्त 1 वर्स जाला पूण लोकांच्या जिवाक भय निर्माण जाला येरादारी करप्याक मेळटली थाकाय हो प्रश्न पडटलो जाग्यार आयकात थळाव्यांची तिडक दिवचल बायपासार भूस्खलनाक लागून सुरक्षेविशीं प्रस्न उप्रासल्यात ह्या बायपासाचें उक्तावण गेल्या वर्सा जाल्लें आनी परत परत लँडस्लायड जावपाचो धोको निर्माण जाला उटंगराच्या पावसाक लागून ह्या वाठारांत पालसणा कोसळपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान प्रवाशां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या लोक आतां बांदकामाचेर प्रस्न उबारपाक लागल्यात योग्य सुरक्षा उपाय वा कसलीच देखरेख दवरून ते बांदिल्ले नासूं येता अशेंय थळाव्यांनी मत मांडलां हो जो रोड आसा पळय हो नवीन रोड जाता रोड कटींग केल्लें आसा पळय ते खूब म्हणजे चुकीचे पद्दतीचे आसा तुम्ही पयल्या तुम्ही फुडें पयल्यार ते भितर आसा आनी हे एकदम सारके रोडाक तेंकून आसा आनी स्लांटींग अशें एक्चुअल ते अशें जावंक जाय आसलें स्लांटींग आसा आनी हे आज हे जे दर कोसळ्ळ्या पळय ती फक्त हे रेलिंग आसा म्हणून हे उरलेलें आसा ना जाल्यार कोणाचें तरी कितें आसा हांगासर आतां प्रवास खूब जण करता आनी खास करून स्कुटर बी आसा सारकी तेंकून वता ताका लागून हांव सरकाराक विनंती करता की हाचेर बेगीन तोडगो काडचो कित्याक आसा आज तुमी तुमच्या पयलें लक्षांत येतलें तुमी थंयच्यान पळयत जाल्यार ते भायर सामके भितर आसा आनी हो इतलो स्ट्रेच आसा तो सारको अगदी तेंकोन आसा रस्त्याक तेंकोन आसा खरें म्हणजे तो आनीक 1-2 मिटर तरी भितर वचूंक जाय आसलो आनी हे आतां आसा पळय हे म्हाका आसा आनी म्हाका ह्या पावसान फुडें ते चालूच जातलें कित्याक एकदां एक बेग गेली की मागीर ताचेर सपोर्टींग आसा तें सगळें जावचें नासता आनी तातूंत कोण आमचें लोकांक लुकसाण जावचें न्ही म्हणून बेगीन कारवाय करता पूण 1 वर्स पयलीं म्हणजे पयल्याच पावसाक ते कोसळ्ळे आसा आनी आतां थंय जे वॉल बांदपाक स्टार्ट केल्ली आसा तशेंच हे बाकीचो स्ट्रेच आसा तो स्ट्रेचूय मातशें 1 मिटर 2 मिटर तरी भितर वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हो रस्तो जो केला पळय बायपास म्हणून तो तुमकां कितें दिसता सामको युजफूल जाला असो लोकांक कित्याक हांगा अशें घटना घडत अजून पर्यंत हय न्ही कित्याक अशें पळोवंक गेल्यार लोकांची सोय जाता पूण तो सोय करच्या पयलीं हे बाकीच्यो यंत्रणा आसा पळय हे हाचेरूय लोकांनी म्हणजे सरकारान लक्ष दिवपाक जाय 2024 इनॉग्रेशन केल्लें ताका 1 वर्स निकतें जाता आनी अश्योच जर एका वर्सा पयलीं सुद्दां म्हणजे त्याच्या गॅपान सुद्दां एकी कडेन फुडें खंय तरी लँडस्लायड जाली तो रस्तो बंद दवरलेलो आनी त्या ती लँडस्लायड जे कितें जालें ते सायडीन कटींग करून तेंच्यांनी वॉल्स बांदपाक दिले पण हांव कितें म्हणटा की तशें जर तुमकां दिसता खंय खंय पर्टिक्युलर गजालीचेर थंयसर तुमी रस्तो बंद करूंक जाय ऑर डायवर्जन दवरूंक जाय कित्याक आयज हे विशय जाला फाल्यां आयज हो पळोवपाक गेलो जाल्यार ही बॅरिकेड्सा खातीर हो सकयल येवना तोच जर हे बॅरिकेड नासलेले रस्त्यार येतले आसले आनी दुर्घटना जातली आसली आमी हांगा साखळेच्यान बिचोलच्यान मयेच्यान हांगाच्यान ट्रॅव्हलिंग करता रातचे करता दिसाचे करता केन्नाय करता तर ही दुर्घटनेन हांव जर थंयसर बळी पडलेलो जाल्यार हेजो कितें परिणाम जातलो आसलो हे तुमी विचार करूंक जाय म्हणजे तुमी ह्यो जो हायवे केला अंडर म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करिनासतना तुमी इनॉग्रेशन करता ते लोकांचे जीव घेवपा खातीर करतात काय कित्या खातीर करतात हे तुमी विचार करा मिडल क्लास जे आसा तेंचो तो टॅक्सांतलो पयसो आसा आणि ह्या टॅक्सांतल्या पैशाचे तुम्ही जर अंदाजून म्हणजे विदाउट एनी प्लॅनिंग अनमॅच्युअर्ड थिंग हे जाल्लेली आसा लोकल आमदारान हितून लक्ष दिवपाचें आसा आयज असेंब्ली चालू आसा लोकल आमदारान हो विशय करूंक जाय
हांगा खंय तरी डायव्हर्जन करूंक जाय आनी काम कंप्लीट करूनच मागीर इनॉग्रेशन करूंक जाय. ताच्या पयलीं इनॉग्रेशन करूंक जायना. ही सादी बुद्धी म्हणजे ल्हान भुरग्यांक सुद्दां हेजी हे आसतली, बुद्धी आसतली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मडगांव बोड्डा भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न जालो. चोरान दुकानात घुसून पिडेस्ताचेर सुरो आनी हातोडीन हल्लो केल्लो. सीसीटीव्ही फुटेज आसून लेगीत चोर अजून ताब्यांत मेळूंक ना. 2021 लेगीत अशाच एका घडणुकेक एकल्याक मरण आयिल्लें. हांकां न्याय मेळटलो होय काय हे गुन्यांव करपी अशेच खुलेआम भोंवतले? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सुवंत रायकर जो आसा बोड्डाचो, हे ज्वेलरी शॉपाचेर जे ओनराचेर एटॅक जाल्लो, आतां जवळ जवळ 36 तास जाले आज पर्यंत पुलिसेक एक्यूज म्हणून तो मेळना. फातोर्डा पुलीस जे आसात आपले तरेन प्रयत्न करतात की एक्यूजाक धरपाक, पूण आजुनूय एक्यूज म्हणून तो मेळना. सीसीटीव्ही फुटेजीचें काम चालू आसा चॅक करपाचें. आमी तुमकां मुद्दम याद करून दितात जो वाळकेची केस ही आसा, मडगांव जेन्ना मर्डर केस जाल्ली ते सुद्दां ज्वेलरी शॉपाचेर, हेची तुमकां याद करून आमी मुद्दम दितात की 2021 सेम इन्सिडेंट जाल्लो, एटॅक जाल्लो आनी त्या वाळकेक म्हूण ताका तेणी चाकू मारलो, ते आनी वयल्यान पिस्तोल घेवन येयल्ले. हो 21 इन्सिडेंट जालो. तेज नंतर कितलेशे इन्सिडेंट जाले. ह्यो केसी म्हूण त्यो कोर्टाक चालू आसात. आज असो प्रश्न येयला की ही जी शॉपां आसात भांगराची ही सेफ आसा काय म्हूण ते ना, हें सद्याक पळोवपाची गरज आसा. जर आसा जाल्यार आमचे कडेन मॅनपावर आसा काय ना, आमचे कडेन ते भशेन व्हेकल्स आसा काय ना. आमी सदां सांगतात पॉप्युलेशन वाडलें पूण जो स्टाफ आसा हो तितलोच आसा. आतां स्वप्नील वाळकेची केस ही मडगांवा भितर जाल्ली, आज पर्यंत कोर्टाक केस चालू आसा. इन्शाल्लाह जीव वतरेक तुमी सगळीं घेतले काय कितें, तेंचेर एक्शन जीव वतरेक घेवप काय पयलीं घेवप, हो एक प्रश्न जाले कडेन आसा. आनी आमी मागतात बेगीच्या बेगीन की ह्या केसीक जे बोर्डा केस जाल्या त्या ज्वेलरी शॉपाचेर एटॅक जाला ताका सुवंत रायकराच्या एक्युजा बेगीच्या बेगीन धरचो. आनी हेचे खातीर आमी जे स्थानीक लोक कोण कोण आसा तेंचे कडेन विचारून घेवया की तांकां ह्या केसी बद्दल कितें दिसता. सुनील वाळकेचो जो इन्सिडंट जाल्लो तो आमच्या विचारांतल्यान वचपाक शकना. अजून सुद्दां त्या गोष्टीची याद काडली न्ही जाल्यार म्हणजे थरथरता. आनी ताजे नंतर सुद्दां आतां पयर सुद्दांचो जो इन्सिडंट पळयलो म्हाका दिसता हाजेर सिरियसली आमी विचार करपाक जाय. हाजे पयलीं सुद्दां टायम एन अगेन आमी पुलिसेक जावं किंवा प्रशासन कलेक्टर अश्विन चंद्रू जेन्ना कलेक्टर आशिल्लो ताकाय बी आमी रिप्रेझेंटेशनूय दिल्ली. मडगांवान ओवरऑल जी डेमोग्राफीक चेंजीस जातात किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचेर प्रशासनाचें कंप्लीट लक्ष आसचें. आज मडगांवान सुद्दां रेल्वे स्टेशन आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर तुमी वचून पळय जाल्यार चोमेच्या चोमे लोक येतात. हे कोण? ट्युरिस्ट येतात ते लक्षांत येता, पूण हे जे चोमेच्या चोमे गठ्ठ्यान लोक येतात एक एक फाटी, हे कोण? बरें, ते येतात आनी खंय वतात कोणाक हाजें कांयच खबर नासता. हांचो रेकॉर्ड कोणा कडेन आसा काय कितें? हे लोक बाबा खंय रावतात, कितें धंदो करतात, खरोच तो ताजो धंदो काय ताज्या अंडर ते कितें दुसरें वेगळ्यो कारवायो करतात, हे हाजेर लक्ष पूर्णपणे आसपाची गरज आसा. म्हाका जें दिसता हें आतां जाता तें खूब वायट जाता. आयज चडशे सिनियर सिटीजनाचेरूच एटॅक जाता. काल बोड्डा एक चोरी जाली डे लायटाक वचून, थंय लोक वयतात पूण कोण ताका सारवार करपाक मुखार सरना. पूण हें कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना. एटलिस्ट कितले जाण आसा एक 4-5 जाण वचून जर तर विचार केलो कितें जाल्यार आयज ते धरूंक मेळटालो आनी पुलिसांक इजी जातालें. आतां पुलीस म्हणटा आपणाक ड्युटी करतात पूण हें जें कितें घडटा तें वायट. फाटीं पळय तेका एकटे शेटी कशी तो तेगे वाड्याचो जीव गेलो, तेजेर कांय हें जावना लास्टाक. कोर्ट चालूच उरता. कोर्ट म्हळ्यार कित्याक कोर्ट भुरगीं जाल्यार कोर्टार वयर चडटा असो दिसता. भुरगींचे मागीर थोड्या वर्सांनी तेंका पळय तेच्या फाटीं जाणटी जावन सकयल देंवलेले दिसता आमकां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
काणकोणच्या रवींद्र भवनात 26 ते 30 जुलै मजगती नाट्योत्सव 2025 बहुभाषिक नाट्य महोत्सव जावपाचो आसा। कला आणि संस्कृती संचालनालयान उदयपूरच्या वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि काणकोणातल्या रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान सभापती रमेश तवडकर हांणी हे पत्रकार परिशदेंतल्यान जाहीर केले की काणकोण म्हालांत जे सगळ्या रवींद्र भवनाचो आस्वाद सगळ्यांक जावचो कलामोग्याक जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान 26, 27 आनी 28, 29, 30 अशे 5 दिसांचो बहुभाषीय नाट्य संमेलन जावची अशें एक प्रकारचो मागणी गेल्या कितलीशींच वर्सां आशिल्ली आनी रवींद्र भवन जातकच स्वाभाविकपणे ताची मागणी करप ही काणकोणकारांची रास्त मागणी आसा। ती रास्त मागणी 8 रुपयांचेर ताच्या खात्यान पुराय केल्ली आसा आनी त्यामुळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक हे सगळ्या प्रकारचे बहुभाषी संमेलन तसंच 26 तारखेर मराठी नाटक जातलें, पालशेची विहीर आणि 27 तारखेर संक्रमण हे हिंदी नाटक आसतलें, 28 तारखेर सुणे कोंकणी तियात्र आसतलें, 28-29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें आणि तशेंच 30 तारखेर 26, 27, 28, 29, 30 अशें तरेचे नाटकां आनी ताचो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही बाकीच्या लोकांनी घेवचो। We'll start on 26. So timings are for 7 PM for all for 4 days. Only for 27th it is at 8:30. It will be a 2 hours theatre drama. It starts with 26. We'll have a Marathi theatre, Palshetchi Veer. Then on 27th there will be a Hindi drama, Sankraman. Monday we'll have a Konkani very popular drama, Sune. 29th it's a Kant in Hindi language. आणि 30 तारखेक बायना कायना म्हणून मराठी नाटक आसतलें, ते 5 दीस आसतलें। एंट्री फ्री, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन and we have also made some arrangements for light refreshments for people who will be coming for the festival. Some seats will be reserved, the rest everything is free for the general public. So we request more people to come and enjoy the festival and enjoy the shows. Chief guest will be the Honorable Chief Minister for the state, Sri Pramod Savanthi. A guest of honor will be Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Sir Tavadkar sir, and we'll have the chairperson of the Kankona Municipal Council, Srimati Sara Desai. She will be a guest of honor, and another guest of honor will be the Secretary Art and Culture. आणि डिफरंट रवींद्र भवनाने करतात कुडचरण आम्ही केला, मडगाव केला, आपण साखळी केला, बरं सगळ्या रवींद्र भवन कितल्या आता कितला वर्स म्हणजे सिन्स म्हाका दिसता बरें 200 वर्सां जालीं आमी कंटिन्यू करता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर। आयएमडीन जारी केल्ल्या रेड अलर्टा उपरांत पुराय राज्यांत फक्त कांय प्रमाणात पावस पडलो। दीस उष्ण आशिल्लो। सकाळी मेरेन रेड अलर्ट आशिल्लो तो ऑरेंज अलर्ट दिलो। सध्या आयएमडीन 7 दिसांचो नवो अदमास उजवाडाक हाडला। शुक्रारा खातीर ऑरेंज अलर्ट दवरून दिसभर उटंगराचो पावस, खर वाऱ्याची शिटकावणी दिल्या। आयएमडीच्या ताज्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा गोंयच्या विविध वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण तापमानात वाड जावंक शकता। दीस उष्ण आनी दमट उरतलो। तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले। लोकांक सादूरतायेचो सल्लो आयएमडीन दिला। ऑरेंज अलर्ट, बिरेस्तारा तापमान उष्ण, किरकोळ पावसाची नोंद। शुक्रारा ऑरेंज अलर्ट, खर वारे आणि पाऊस, आर्द्रतायेची पातळी वाढू येता। तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस। बोट धन्यांक 28 तारखे मेरेन हाय वेव्ह शिटकावणी। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास 6।